आनी एक बरी गजाल म्हणजे आयज आमच्या चेअरमॅनान स्वता पळयलेलें आसा तेका रियलिटी कितें आसा तेका कित्याक भितर फक्त कितें आसा थोडे लिकेजीस आसा आनी मेन म्हणटा ती आमची भुरगीं जी स्पेशल चिल्ड्रन आसा तांकां खंय तरी त्रास जावचो न्हू आनी तेजे लागून ती बाकीचें काम करून जे म्हाका दिसता ते आमचे चेअरमॅनाच्या लिडरशिपाच्या अंडर तें काम जातलें हेजेर म्हाका मातसो दुबाव ना बेगीनच्या बेगीन काम स्टार्ट जातलें आनी जो थोडोसो त्रास जाल्लो आसा पावसाक लागून तो म्हाका दिसता बाय नेक्स्ट सिजन म्हणल्यार हो सॉर्ट आवट जातलो आतां ते मेन म्हणटा ते आमकां मेन म्हणटा ते भुरग्यांक आतां पयलीं म्हणटा ते लायटीची आनी टॉयलेटीची फेसिलिटी आसा ते इमिजिएटली आमी स्टार्ट करतले विदीन नेक्स्ट म्हाका दिसता एक 8 दिसां भितर हे स्टार्ट जातले चेअरमॅनान आमकां एश्युरन्स दिल्लेलो आसा सो ते करून घेतले तेजे भितर म्हाका मातसो दुबाव ना आनी आमकां ग्रूप हावस्कर आसलो तो सुद्दां आमकां पळयतालो ह्या इस्कॉला खातीर उदकाचे मेन प्रॉब्लेम आहा आमचे उदीक म्हणटा तें ना आमकां उदकाचे चड एकदम सगळ्यान व्हडले प्रॉब्लेम म्हणजे उदीक हे तर आमचो पात्र आमच्या आमदारान सांगला करता म्हणून लायटीचें काम आनी दुसरे टॉयलेटीचे बी सगळे आमचे आतां चेअरमॅनान सांगले करता म्हणून तेज्या बद्दल हांव तेंचे मना पासून आभार मानता मेजर कामां म्हणजे एक म्हणजे तेरासार जे रूफ घाल्लें ते पावसाचे वाऱ्याचे प्रेशर आनी तशेंच हांगा दर्याक लागून ते कोरोड जालां ते खूब कडेन रिपेर करचे पडटले ताजे नवे पत्रे घालचे पडटले आनी आमी अशेंय सांगलां की सायडीनूय आसा तेंय सील करा कित्याक हांगा पावस येता तो जवळ जवळ आडवो येता उबोच पडना सो म्हणून ते सायडीनूय गॅपां जी आसा ती सगळी सील करा ताका लागून तेरासाचेर पावसाचें उदक कांय येवचें ना आनी तें भितर वचपाक चान्स मेळचो ना हो एक मेन उद्देश आसा तशेंच बाकीची बारीक बारीक म्हाका दिसता टॉयलेटीची कामां आसा आमची लायटीची जे थोडेफार प्रॉब्लेम आशिल्ले ते माननीय आमदारान ताणें सांगलां की आपूण करून घेता म्हणून हांव तांचो खरोच आभारी आसा तांणी सदांच हांगा लक्ष दिल्लें आसा आनी जे कितें हांगा बारीक सारीक गरजो आसा तो पुरयता पूण मेजर जे कितें आसा तें आमी GSIDC मार्फत हे बेगींतले बेगीन करून घेता.